आमगेल मनांतू आम्ही कसं जाव का कसं कोर का म्हणून लेखताच की ताजी दिकानो परिपूर्ण श्रद्धेनं परिश्रम घेतल्यारी ते संकल्पू खंडितही जावनू जाता. नमस्कारो, हांव वंदना कामत. आजी विश्व कोंकणी केंद्राचे आमगेले युवा साधक म्हणलेले कार्यक्रमाक तुमकां सगळ्यांकय स्वागत करता. साधन केलेले साधकांगेले अनुभवा देखून आम्ही प्रेरण घेवचे खातीर आमगेले युवा साधक म्हणलेल्या कार्यक्रमाचे उद्देश जावन आसा. आज आमगेलो टू सुधीर प्रभू आसा. हांणी एक बॉक्सर, केरला स्टेट लेवल ओपन बॉक्सिंगाचे चॅम्पियन जावन आसाची. हांगेले एक सण परिचय दिता. सुधीर, तुका स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. श्रीमती जयलक्ष्मी आणि श्री रामचंद्र प्रभू हांगेल सुपुत्र SRM GHSS रामनगर स्कूल कासरगोड हांगा देखून शिकवण घेवन स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन केरळा अंतू SNPTC कानेगाड देखून डिप्लोमा इन ऑटोमोबाईल इंजिनियरिंग केलेलं आसा. तशीची SNPTC कानेगाड विठ्ठल फर्निटेक आणि आर्यन मोटर्स अंतू डिझायनर आणि ॲडवायझरी जावन आशिल्लींची. आतां तांणी तांगेले स्कूलांत SNPTC इंतू टीचर जावन वर्क करता आसाची. त्राणा म्हणलेले रियुजेबल फेस मास्क आणि ओवरलोड सेन्सिंग अँड इग्नायटिंग कटिंग मशीन मेकॅनिझमाचे हांगेले प्रोजेक्ट्स आनी काही चालनेर आसा. सो इतले पुराय विशय आसा. बायोडेटा पळयल्यार ऑटोमोबाईल इंजिनियरिंगान तूं डिप्लोमा केलेलो आसा, एक काम हातांत आसा म्हणटान बॉक्सिंग हाजे विशयार कशी इन्स्पिरेशन येयलें? ते कसं म्हणून आमगेले एक फ्रेंडान निमते आवत बॉक्सिंग म्हणून एक फील्डान तो देवच्या कारण सांग देखून इंट्रस्ट आशिल्ली की ना सांग दुकान म्हणून म्हाका बॉक्सिंग म्हणून सांगलें ಸ್ವಲ್ಪ दूर पेट्टे त्या ಸ್ವಲ್ಪ दूरच. मागीर कसं म्हणून आमगे फ्रेंडान एक प्रेरणाचे तंतू आमी चमकलाल वचून पळोवच्याक. ओय जस्ट एक आमगेले कसं न्ही आमकां प्रॅक्टीस जावंक आसता त्या वेळार. कसं साधारण कितली एज जारी? म्हगेले एक 23. आतां प्रेझेंटली तूं 25 years. सो जस्ट 2 years बॅक स्टार्ट केलें. ओके, सो कशी ते स्टोरी कसं म्हणून सांगल्यार हांव मिलिटरी घेते करता आसलो, मिलिटरी प्रॅक्टीस करता आसलो. सुमार कसं म्हणून रिक्रुटमेंट जाय पुरो जमकाला पुरे सन्न अंत पुरो वता आसलो. तशी आमकां एक आनीक प्रॅक्टीस चड जावका म्हणून सांगू न्हू. तशी आमगे फ्रेंडान सांगलें एक बॉक्सिंग आज स्टार्ट करता आसाची. मागीर इन्नर स्ट्रेंथ ते बिल्ड करचें पुरो ते लाय जाता. तशी आमी चमकला पळोवच्या घेता तेन्ना आमगे मास्टरान आमगेले ते बेसीक करचें ते पळोवन तूं बॉक्सिंग कर काय म्हणून सांगून एक आशिर्वाद दिल्ले. तशी स्टार्ट जाली. सो तुमी पळोवच्या गेले कडेन मास्टरान सांगलें एक ट्राय करया म्हणून. ओके, सो अंत भितर वेट हे ते पळय कसो वेट स्टार्टींग वेट म्हणून 48 बिलो 48 kgs. किशें म्हणून सांगल्यार 46-48 फस्ट स्टेज वेट. त्यानंतर 51, 54, 57, 60, 67 तशी एक रेंज येता. ओके, हाईट म्हणजे एडवांटेज खेळाचे एडवांटेज हाईट आसून तूं 48 भितर आसल्यार तुका एडवांटेज. सो कशी ते स्टार्ट जालें म्हळ्यार बेजीक रुल्स ते कसले इंट्रस्ट नाशिल्ले, गोत नाशिल्ले, कशी तूं स्टार्ट केलें? ते प्रॅक्टीस करता आमगेले इंट्रस्ट चडत गेले. कसं म्हणून सांगल्यार ते मुवमेंट्स पांयाचे हाताचे मुवमेंट्स ते पुरो भयंकर न्हू आमकां एक लागून येचे स्वरूप. तशें म्हणून सांगल्यार आमगेल्या भितर दुखून एक तांडून व्हरले करी म्हणून. सो तुका इंट्रस्ट चड जाता गेलें. तशी करता आमगेल्या फोट मुवमेंट्स जाल्यार हँड मुवमेंट्स जाल्यार एक स्टेप ग्रॅज्युअली इन्क्रीज जाता गेले. एक लेवला पावले. लास्ट नवे स्टेप सुरू केले. मागीर मार्शांनी एनकरेज केले. सो कितले टायम पर डे एक प्रॅक्टीस हाका जावका जाता? डेली 1 hour प्रॅक्टीस थंय वचून करचें? थंय वचून न्ही, आतां आमी घरांतू करचें. हां, ओके. सो घर करता आमी फिल्मांत पळयलां म्हणजे एक कसं बॉक्सिंग बॅग म्हणचे ते सँड बॅग, ग्लोव्ज आनी हेल्मेट पुराय आसा. सो ते कशी तूं म्हळ्यार आतां ते पुराय जड आसता की मस्तू? ना ग्लोव्स म्हणून सांगल्यार 12 ounce म्हणून सांगता. ounce ते तितले ग्लोव्स आसता ते नॉर्मली इंटरनॅशनल बॉक्सिंगांतू अप्रूव्ह जालाले. सो
सो घरकड तू ते सँडबॅग मारनो प्रॅक्टिस करचेस आम्ही हँडबॅग बरी आता त्या सँडबॅगा मारचे ओ ते ग्लोव्स घालनाची इनिशियली प्रॉब्लेम्स जाता की जॉइंट्स आणि पुरे त्या धोके असता कशाला त्या प्रॅक्टिस कशाला आमगेला जॉइंट्स भयंकर धोके असतात त्या ग्रॅज्युअली उणी येता येतात सो आतां एज वायज पळोवचें गेल्यार इवन चेडूआन आतां 46 to 48 kgs आसा म्हण जाल्यार तांणी पार्टिसिपेट करीत एज लिमीट म्हण सांगल्यार सब ज्युनियर तशी इयर वायज कॅटेगरी आसा कॅटेगरी आसा सो ते रिंगान तूं कितले म्हळ्यार स्ट्रगल्स आनी पुराय आशिल्ली की केन्नाय जो पेट्ट खावन म्हळ्यार रगत येयलेले नांक बुड्डी जालें तशें पुराय जाता की बदलची असं जाता कसं म्हण सांगल्यार आमकां मेन जावन एक लिवर पंच म्हणून एक साधन आसा आमगेला हे सायडान तो एक पेट्ट मेळचें तें मेळ्ळार आमकां श्वास काडूया ते म्हाका रिंगान तो फस्ट मुगेल्या फस्ट स्टेज म्हाका मेळ्ळा ते मेळ्ळें आमी रिंग थर्ड रावंड थंय आमगेले कंटिन्यू कितले रिस्कस म्हळ्यार तूं मस्त सिवियर पेट्ट जेवचें न्ही आस की ताका पेनल्टी म्हण आसता की कसले म्हळ्यार तशी मारलें लाका तांकां पेनल्टी म्हूण सांगल्यार ते मातशे एक रुल्स आसा आमगेल्या हँड मात्र ते यूज करका आमगेले फॉर आर्म्स ते यूज करूं ना तशें पुराय येयल्यार पेनल्टी आमकां तांकां मायनस मार्क दिताचे सो कसो पुराय टायप्स पंचेस आसा तूं ಒಟ್ಟು पंचेस आमगेले जॅब क्रॉस लेफ्ट हुक रायट हुक लेफ्ट अप रायट अप तशें सो तेंची खंयचे कॉम्बिनेशन तेंची कॉम्बिनेशन 1-2 हुक येता आतां दंताक आनी पुराय आनी घाल न्हू खंयचे पंच मारल्यार एक पेट्ट मान पडटा समज आतां नॉकआउट म्हणटाची एक पाडोन हें जालें तेन्ना तशें केन्नाय जाल्ला की कोणाक तूं केला की नॉकआउट आमी केन्नाय म्हण सांगल्यार आतां प्रॅक्टीस वेळार जाल्यार आमी कोणाक तशी चड एक मना दिसता की येवप चड लागत म्हणून चिके होगूर मारचें म्हण तशें ना मारता रिंग आदेवल्यार आमी ते विसरका येद्रा तुगे भाव आसल्यार व्हड न्ही आसा की भाव घर कडेन कोणी पंचीस कोणावेळ ट्राय करचें पंचीस कोणावेळ ट्राय करचें फस्ट शिकतरी ना आमकां स्पॅरींग म्हूण आसा आमी प्रॅक्टीस वेळार स्पॅरींग म्हूण करताचे आमगेले पिशे वेट चड आसले जाणाले आतां आमगेलो एक 48 आसल्यार 60-80 कॅटेगरी आसले जाणाले आमी फायट करताचे तशेंच आमगेले कॉन्फिडन्स इन्क्रीज करचे सो इतली पुरा रिस्क आसता आनी फॅमिली सपोर्ट कशें आशिल्लें म्हळ्यार कोणा एक जायत म्हूण ओपोज तसलें हें न्ही सो कशी फेस केलें तांकां कशें कन्विन्स केलें फॅमिलीक तांगेले सांगलें प्रॅक्टीसाक तर वचचें म्हणून मागीर तांणी एक्सेप्ट करूं सुरू केलें कसं मॅडल येवचें सुरू केलें मागीर माशांनी आमगेल्या टिचरांनी सांगे एनकरेजमेंट अन्नालें घेवन न्हू अन्नाक एक होप येयलें तशी लायक जावच्या पुरो मुखार वचच्या पुरो सो आनी मुखार कसो गोल्स आसा तुगेल्या म्हाका एक पाटी नॅशनल्स वचूं म्हण आसा सो बॉक्सिंग सोडल्यार तुगेले आनीक विंगड मस्त पुराय इंट्रस्ट आसा त्राणा म्हळ्यार मास्क हाजी कसो स्टोरी ताजी स्टोरी म्हण सांगल्यार कोरोना वेळार स्टार्ट केला कसं म्हण सांगल्यार तांणी PPE किट घालतात न्हू डॉक्टरा तांणी ते डॉक्टरा तांणी PPE किट घालतात ते भयंकर इरिटेशन जाता ते इरिटेशन उणी करूंक जाय तांकां रियुजेबल जावंक जाय मागीर केन्नाय एक वेस्ट येता न्हू PPE किट म्हण एक वेस्ट जाता वन टायम यूज जाता ते कितशें आमकां रिड्यूस करून ते एक मास्क घाल्यार तांकां कितशें ते रियूज करून तांकां आनीक वयर येता आतां ते तांकां नॉर्मल जावं एक चेकअप आसता न्हू त्या वेळार जाल्यार तांकां यूज करूं जावं म्हळ्यार खंयच्यान केलें ते एक सॉलिड ऑब्जेक्ट येता आमी हेल्मेट दवरनाचे हेल्मेट दवरचें म्हण कितें एक साधन ताजे भितर एक आयुर्वेदीक प्रॉडक्टाचे फॉर्मुला आसा त्या फॉर्मुलाचे फिल्टर येतात ते फिल्टर कसं म्हणून बॅक्टेरिया आसता पुरे फिल्टर करून भितर मागीर एअर सर्क्युलेशन पुरे करेक्ट जावं काम ताका हांव बेसून ते सुमार जाणांक हेल्प मेळ्ळा तांगेले डायरेक्शन मेळ्ळा तशी कशें व्हडले व्हडले इंजिनियर्स आसा देखून कशी ते आमकां एअर सर्क्युलेशन कशें बरें करयात फील्ड विंगड आशिल्लें म्हळ्यार ऑटोमोबायल इंजिनियरींग सो हांत तूं कशें येयलो म्हळ्यार ह्या इंट्रस्ट कशें येयलें मास्क न्ही इनोवेशन म्हणून मी क्रेज जाता ते एक पॅशन म्हण तशीच मी सुमार प्रोजेक्ट्स आसा ते कर केल्यार म्हाका इनिशियली जावन फंडींग ना आमी फिनान्शियली ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂವರ್ ಆಯ್ತು ಮೀಗೆಲ್ಲ ಜೌಚ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪುರ
मुखार करता म्हाका या त्राणा म्हूण सांगितल्यार अक्का म्हाका इनिशियल अमावंट दिला ते पेटंट हाक आमला आनंद आश्रम म्हणून एक आश्रम आसा तेचे स्वामीजीनात आमकां हेजे मूलधन दिला ते तूं मुखार वच तूं मुखार वचूं का म्हूण सांगल्यार एक इनिशियल दिला ते आनंद आश्रमात दुखून ते आतां मुखार सितास होय ते पेटंटाचे लास्ट फायनल स्टेजार आसा आता आफ्टर कोरोना आता म्हळ्यार आता साधारण कोरोना म्हळ्यार विषय पुरा जन म्हळ्यार लायटली घेवचे सुरू केला आतां ते कशी वर्क जाता मागीर मुखार आनी कसं म्हणून कोरोना म्हणून बेस मात नाही केला कसं आनी आमगेल्या फ्युचरान ते पोल्युशन ते कसं म्हणून डॉक्टर फील्ड म्हणून सांगल्यार भयंकर रिस्की आसलें एक फील्ड केंचे नवे नवे बॅक्टेरिया जाताले केंचे एक हे येताले कसं म्हणून इन्फेक्शन येता त्या बरें किशी कंट्रोल करता म्हूण सांगलें एक कॉन्सेप्टार आसलें एक फील्ड कळ्ळालो सो टेस्टिंग आनी केला टेस्टिंग म्हणून सांगल्यार ते एक सॉलिड ऑब्जेक्ट केला देखून ताका टेस्टिंग अगत्य ना असले त्या फिल्टराचे एक कितले त्या बॅक्टेरिया आसा कितले एक क्लियर करूं येता म्हूण एक साने टेस्ट आसा ताका आमकां एक फिनान्शियली ಸ್ವಲ್ಪ जावका हय मागीर आमकां तितले होल्ड आसले ಸ್ವಲ್ಪ जाणाले सपोर्ट अशें आमकां करूं येता हय ताका केरळान तुची राजीव गांधी बायोटेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट म्हणून आसा ते टेस्ट करूं येता म्हणून सांगला तांणी ते फॉर्मुला ते मिला आतां आसा सो तशीच ओवरलोड सेन्सिंग अँड इग्नायटिंग कटिंग मेकॅनिझम ते कसं म्हणून सांगल्यार स्कूलाचे खबर व्हरतात न्हू बसारी तांचो एक मिनिमम लोड म्हणून आसा केंचे बस ते एक कॅटेगरी आसून ते लोड आसा ते एक लोड ओवरकम बेस सीटिंग कॅपासिटी एक बस सीटिंग कॅपासिटीचे चड ओवर नजे म्हणून तेजे एक रूल त्या रुलाक कितली जाण हे करताचे त्या परे हे उणी करूं घेतारी आतां कसं म्हणून सांगल्यार एक्सिडेंट्स मार जाता स्कूल बस एक्सिडेंट्स त्या पर आमी सुमार आयकताचे त्या पर कशी आमकां ओवरकम करता म्हणून ओवरलोड जाता आनी ते कट जाता रायड ड्रायव्ह करूं जायना हय हय ते कसं म्हणून सांगल्यार मिनिमम एक लोड आसता ते लोड एक्सीड येवचे आतां रनिंग आरी कसले प्रॉब्लम येना त्या रनिंगान आमी गटरा चडटाना लोड चड येता त्या वेळार ताका कसले एफेक्ट येना तशी एक सान एक सेन्सर म्हणून एक साधन केला तेजे एक कसं इलेक्ट्रॉनिक डिवायस सो तुगेले हव्यास आनी इंट्रस्ट मोस्टली विंगड आसा एक बॉक्सिंग एक तुगेले संशोधन इनोवेशन तसं सो आनी मस्त पुरे आयडियाज आसा कमोन आसा तेन्ना तूं डिप्लोमा इन ऑटोमोबाईल इंजिनियरींग केली ते इंजिनियर जावं तशिले सो तूं एकेडेमिक्सान स्कुलान तूं मस्त बुदन तशिल की म्हणून इंट्रस्ट हांव एक एवरेज स्टुडंट सायन्सान इंट्रस्ट मस्त हय म्हाका हांव एक एवरेज स्टुडंट स्पोर्ट्सान तूं मस्त स्पोर्ट्स आशिल्लें स्लायड स्कुलान तुका केन्ना पार्टिसिपेट करनी आतां मुखार कसं म्हणून आतां सिट्युएशन तशी येयला एक मिलिटरी म्हणून सांगितलें एक फुडें तुका नाशिल्लें मिलिटरीन तूं म्हळ्यार कसं तुका म्हळ्यार शॉर्ट कमिंग्स कसं उणी जाल्या नाही कसं म्हणून सांगल्यार ते 4 राउंड धांवका न्हू 1.6 ते धांवचे वेळार एक सेकंडाचे व्यत्यासारी बरें ते मस्त स्ट्रिक्ट आसता रुल्स सो एटलीस्ट बॉक्सिंगान तूं हांगा स्टेट लेवल चॅम्पियन थंय पावला सो आनी मुखार कसो पळय गोल्स आसा नॅशनल स्टेट लेवलान तुका ब्रॉन्झ मेळ्ळें केरळा स्टेट सो इंटर स्टेट नॅशनल खंयचे आनी वच्चे आनी की नाही आनी जावचे आसा आनी कसं एलाइट बॉक्सिंग तशें पळय येवचे आसा अमेचर बॉक्सिंग ते पळय येता त्या वेळार पार्टिसिपेट करता कशें जाल्यार नॅशनल सोदता म्हणून सो जनरली एक नवे मनीस कोणी बॉक्सिंग पळयता जाल्यार ताका कसं पळय म्हळ्यार बेजीक गोश्ट आसूं का अर्थ जावच्या बॉक्सिंग हे कसं म्हणून सांगल्यार आमगेलें फुटवर्क हँड कॉम्बिनेशन आतां एक बॉक्सिंग म्हणून सांगल्यार आमकां रिफ्लेक्स कितले ताय आमकां आसा तेन्ना ताय आमकां बॉक्सिंग करीत केन्ना आमगेलें एक दोड चिम्मी करचें म्हळ्यार रिफ्लेक्स त्या रिफ्लेक्स म्हणून सांगल्यार आतांची स्पीड त्या रिफ्लेक्साक अनुसरून आतां मुखार तुका एक ऑब्जेक्ट येता आमी दोड चिम्मी करनाचे तशीच येता आमगेलें आत येवचें तो कसो लागता ताजे पिशी फुडें आमी एक्ट करता कॉन्सन्ट्रेशन आनी ब्रेन फोकस मेन जॉब सो कितले राउंड्स आसता एक फायट म्हळ्यार एक फायट म्हणून सांगल्यार 3 राउंड 3 मिनटाचे एक राउंड ते 40 सेकंड्स रेस्ट म्हणून सांगल्यार आमकां रिकवरी जेवच्या तरी सान एक ब्रेक
तेज्या म्हणजे दोन्ही राऊंड स्टार्ट जाता वापस 40 मिनिट्स मागीर थर्ड राऊंडाक तो फायनलायज जाता. सो कितले म्हळ्यार 1 घंटो प्रॅक्टीस करता ताजे खातीर मागीर फूड ताजे खातीर खावका इतली खावका तितली खावका कसले आसकी हय ते फूड कंट्रोलिंग इज मेन. तो आमी डायटींग स्टार्ट केला रे 1 म्हयनो आमी करेक्ट डायटींग आसता म्हळ्यार राजे फायटा पश फुडें मॅचा पश फुडें ते डायटींग करचे वेळार आमकां प्रॅक्टीस आसता ते मेंटेन करका 46 to 48 आसूं हय पक्कन येत 46 पश उणें येयली म्हणजे जाल्यार जायना ते आमी कॅटेगरी चेंज जाता कॅटेगरी आसता ताजे पश उण्याचे ना 46 म्हणून सांगल्यार 46 स्टार्टींग आतां स्टार्टींग देखून 48 ताजे भितर सो 47.9 ताई आसूं ताजे पशी चड 48 पशी चड जावचें ना तेज्या आमकां कॅटेगरी 51 वता नेक्स्ट आसची 51 कॅटेगरी पुरा थ्रू आउट त्याची की तेचे रूल्स मॅक्सिमम कितली वेट ताई आसाची सुपर हेवी म्हणून 100 किलो वयर नो तांणी तेवूय पळयलां की मॅचेस 100 किलो वयर जाणाले आमी ते मॅच वता पुरा मॅच आमकां आमी पुरा मॅच ऑब्जर्व करता तांणी किशी खेळटाची तांगेले मुवमेंट्स कशे आसा त्या पुरा आमी नवं नवं कसं शिकूंक मेळटा त्या पुरो ते शिकताचे. सो तांणी तुमगेला एक उणें म्हळ्यार लिस्ट वेटाचे कॅटेगरीन तूं डिफरन्स मस्त आसता की पंचेस स्टाईल ना ना एकाची पुरा केन्स ते पुरा एक रूल्स वेट मात सो एकल्या कारण दोरचे उडोवचे तशें पुराय ना ना पंचेस मात्र ओके. सो तूं कितले म्हळ्यार पंचेस दिता राउंड्सान तूं फायटान कशें आसता तुगेली परफॉर्मन्स म्हळ्यार आमी आनी पळोवप येतलीची तुका नेक्स्ट नॅशनल लेवल म्हणटास तेन्ना आमी आतां आमगेले व्युअर्सां पुराय कळ्ळी तूं कोण म्हणून सो तुगेली खंयचे फायट आसले आमी खंडीत बेसून पळयताचे सो तूं कशी दिता पंचेस पुराय पंचेस म्हणून सांगला रे आतां आमी फस्ट राउंडान तूं आमी फस्ट तागेले पुरो बॉडी लँग्वेज येता पळोवप बॉडी लँग्वेजान तूं आमकां कळटा तो किशी फायट करता आमी खेळटाना तो व्हडले फायटर गी ताका कसले पळयना आमी मना लागता ताके आमगेले म्हणके पंचेस गुत्तास ताका उडे कशें जाल्यार ताजे पिशी चड आमकां गुत्तास म्हण एक कॉन्फिडन्स आमी दिवचे पक्केन आमगेले पिशी एक्सपिरियन्स आसचे पळय ताका मिगेले लोड कितले कोतना तागे लोड कितले म्हूण म्हाका कोतना आतां गुर्ताचे 2 जणां मदीं फायट आसची न्ही ते न्ही आमकां स्टेट लेवलान कोणाकय ताका गुर्तासान सो आतां विंगड म्हळ्यार प्रॅक्टिसा वेळार तुमी आतां फ्रेंड खेळटात जाल्यार मारची समा मारका बॉक्सिंग म्हणून सांगल्यार फायट त्या वेळार कसं जाल्यार आमी कसं कोणाला तोंड पळोवचे सर येद्रास म्हण जाल्यार तुमी करचे करका सो ते डेडिकेशन आसूं सो तशी तुगेले केलो पिक्चर्स फोटोज आसा सर्टिफिकेट्स मेडल हाजे पुराय ते पळोवया आमी हे आमकां मेळ्ळा हे मलप्पुरम डिस्ट्रिक्टान तुजें जालां तुगेले सर कोण हय मिगेल मास्टर ओके सो ते 2 years फुडें मेळ्ळें ब्रॉन्झ मेडल न्ही रिसंटली नोव्हेंबराक घेवन जाला ओके नेक्स्ट ते मेडलाचे कासरगोड डिस्ट्रिक्ट ऑलिंपिक असोसिएशन म्हणून एक मेडल मेळ्ळालो ओके. सो तुमी मलयाळी हांतूची चड उलयच कितें पुराय आमकां घरांत आमी कोंकणी सो कोंकणी फ्रेंड्स हे पुरास कितें आतां बॉक्सिंगान ते कोंकणी आसाच की एक सान एक स्टुडंट आसा श्याम प्रसाद भंडार तो ताका शिकयला बॉक्सिंगाचे सो तेकड आशिल्ले जन पुराय युजली कशें म्हळ्यार मलयाळी ना चड उलोवचे तुमी मात्र घरा कडेन कोंकणी उलयताची न्हय ते एक लायक विशय ते म्हळ्यार कोंकणीक आमी आनीक चड म्हत्व ते प्रिजर्व करका न्हय आमी देवस्थाना वताना पुराय देवस्थाना हे ते पुराय मेळटाची कोंकणी पुराय सो ते एक कशें आसा तुगेली इमेज फ्रेंड्सां लोटांनी पुराय बॉक्सर स्टेट लेवल चॅम्पियन आनी म्हणून तशी सेलिब्रिटी हे आसा की फेमा तांणी केन्ना सांगता बॉक्सर येयलो भिताच की कोणी कसले उरलेचाका तशी काय आमी फ्रेंडली आसा जाल्यार एक बॉक्सर म्हळ्यार एक पाय कसले तागेले उलयता आनी भंय दवरता तशें पुराय कसले हे ना मेंटालिटी केन्ना खेळची वेळा मागता एक येयल्यार आमी केन्ना फ्रीची सो कॉलेजान तूं आतां
कॉलेजा शिकयतस म्हणाल ते कसं काम तू करचे ते डेमॉन्स्ट्रेटर जावन गेस्टेड डेमॉन्स्ट्रेट जावन आता गव्हर्मेंट एडेड पॉलिटेक्निक ते कसं म्हणून सांगल्यार लॅबान तू शिकोवचें ओके कसं म्हणून सांगल्यार ते पार्ट्स इंजीन पार्ट्स ते जाल्यार ताजे एक्सप्लेन कोन्न दिवचे कशें वर्कींग ते वर्क तांकां सांगून दिवचें चेडवांक सो ते डेली बेसिसार ते कॉलेजा वच्चे सो ताजे नंतर विंगड कसले प्रोफेशन चूज करको म्हणल्यार प्रोफेशन आतां हे जावन जाता तेंचे जो पळय सो बॉक्सिंग आनी हें ಒಟ್ಟು ಪ್ಯಾರಲಲಿ ಕೊರ್ಚಿತ್ ಅಸಲೆ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ ಕೊರ್ಚಿತ್ ಅಸಲೆ ಕಸಲೆ असल्यारी इंट्रस्ट आसा सो मस्त खुशी जाल्ली तुगेले उलोवन सुधीर आनी तुगेले गोल्स आनी तुगेले इंट्रस्ट नॅशनल लेवला वचका म्हूण आसा सो ऑल द बेस्ट तुका आनी तुका कसले सांगू असल्यार सांगू येता ह्या वेदिकेर म्हाका सांगू अशें म्हणून सांगल्यार म्हगेले इनोवेशन म्हगेले पेटंट आसत नंतर कोणे इंट्रस्ट आसता जाल्यार तांकां हें करियत मागीर म्हगेले कसं म्हळ्यार सांगू येता की म्हणत ना ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೆ ते 2018 तुगेनी एक गव्हर्मेंटाचे रेल्वेचे येयला कॉन्टेस्ट ते माय government.in पळय तांतू ते कसं म्हणून डिसायन कोच डिसायन करचे अशें ते डिसायन केला असल्यार तांतू रिजेक्ट येयला ते कसं म्हणून कॅडान तू ड्रॉइंग नाम थंय हें जालें कॅडान तुका गोतस न्हू सो हांव त्या नंतर शिकिलो सो वापस आतां खंयचे एक गव्हर्मेंट प्रोजेक्टान तूं एनरोल करची इंट्रस्ट आसा ते तशीच म्हगेले एक प्रोजेक्ट आसा ते डिफेन्साक भारी उपकार्याचे प्रोजेक्ट आसा ते कर केल्यार मस्त करचें आसा तशी एक टीम आहे जावका ओके सो तूं म्हणजे ते कोणे इंट्रस्ट आसा आमगेले व्युअर्सान जो कोणे स्पॉन्सर करूंक फंडिंगाक खंडीतय तुका एक सपोर्ट जाता म्हूण सो तूं हे एक वेदिकेर ते सांगून घेतला पळया खंडीतय देवाले मनांत इच्छेस म्हण जाल्यार खंडीतय जाता सो आनी कसले सांगूच की मेन जावन म्हाका इनोवेटर जावका म्हूण एक कसले इन्वेंशन्स करून सोसायटीक यूज जावका सो मस्त लायक एक भावाने तुगेले एक गोल आसा सुधीर खुशी जाल्ले नमुनवार विशयान तूं इंट्रस्ट प्लस एक बॉक्सिंग मस्त एक अपरूपाचें एक हवी आसा आमगेल्यान तूं सो तुगेले उलोवन खुशी जालें आनी तुगेले निमती हांव मस्त बॉक्सिंगा अशें शिकली सो थँक्स अलॉट आनी देव बरें करो म्हणटा तुका ऑल द बेस्ट धन्यवाद नमस्कार